एक म्हजो इश्ट एकलो तो म्हणालो आतां म्हाका इल्लेशे कश्ट मागणे आनी चड करूंक करना म्हणना केदाळ इल्लेशे म्हाका टायम मेळटा आनी करता. आतां म्हाका ओवर टायम करचें पडटा आनी पुरासन जाता देखून काल एक हांवें इल्लेशे मागणे म्हणचे एक थोडे 1 मिनट 1-1.5 मिनट म्हळ्यार मागीर म्हाका इल्लें चड मागणें म्हणचे ध्यान करीचे देवाचे उतार बायबल वाचिचे म्हाका मस्त आशा सर्मांव आयकचे म्हणून तशें देखून आतां इल्लें सोमाराचें हांव काम करतां शुक्रारचें काम करतां अशें म्हणालो भायल्या गांवांत आसलो एकलो भाव आनी रिटायर जाल्या उपरांत आनी कशीं 6 वर्सां उरलीं न्हय ह्या 6 वर्सांनी इल्लें रिटायर जाल्या उपरांत हांव येवन मागीर मागण्यांत आनी ध्यानांत गंभीर जातां हांव सिरियसली काणयतां मागणें करतां म्हणालो. आतां रिटायर जावन येवन 4 वर्सां जालीं आतां 4 वर्सांनी तो म्हणटा 1 मिनट मागणें म्हणलें ना म्हूण तेर्सा वेळार भायर आनी खंय वचोंक आसता खंय आनी ते भायर सावन येता आनी तेर सावन आसता खंय मागीर ताचेंतल्या इल्लेशें मागणें म्हणचें खंय न्हिदलें म्हणजे जावना म्हणून हांव म्हणलें आतां बरो मागण्याचो मनीस जाला दिसता तुवें म्हूण सांगलें हांवें. देखून आतां न्ही मागीर मस्त रिटायर जाल्यार मागीर मस्त वेळ जाता म्हाका मस्त वेळ मेळटा कितलोय टायम मेळटा मागीर करता आतां म्हाका खंय टायम इल्लोसो वेळ आसा हांवें रांदीचें जेवयचें म्हाका खंय आतां म्हज्या टायम पावना म्हणटा आमी लांब वेळाक राखण आसता देखून लांब वेळ आमकां जायतलो वेळ मेळटा म्हणून मस्त वेळ जाता त्या दाळा करता म्हणचें हांव पळय तें सोमी म्हणटा तें बरें बेश्टें म्हणून तें बेश्टें तातूंत कांय ना देखून तुका कितलें ल्हान वेळ आसतना तुवें ल्हानशें बरें मागणें म्हणून मागीर म्हणटा चड वेळ मेळटा म्हणचें म्हणा तें ल्हान वेळ आसतना तूं एक ल्हान बरें मागणें एक देवाचें उतार इल्लेशें वाचचें ध्यान करचें एक सर्मांव आयकोवचो अर्थ करून काडोवचो तातूंत जालें लिसांव जिणेंत घालून काडोवचें तें भोव वाजपी जावन आसा देखून भोव वाजपी जावन आसा तशें देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां जेजू सांगता आमकां आतां ल्हान अवकाश आसा ल्हानचो तो अवकाश आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी तो अवकाश तो आमी वापारचें बरें करूंक खंय म्हाका बरें करूंक जाता एक अवकाश मेळटा ना तें करून सोडिचें एक मागण्याक अवकाश मेळटा ना तो अवकाश करून सोडिचें वय आतां हांव सेरी एकली बाय म्हणटाली आतां आनी पुराना आतां कामांत आनी बिजी आसतना हें पुरा सेरिकेचें आनी पुरा करूंक जायना म्हाका आनी मागीर रिटायर जाल्या उपरांत मागीर इल्ल्यो सेरीक आनी पुरा करचें म्हजी आवय सेरीक करतली म्हजी आकय एक आसली मस्त सेरीक करतली आनी म्हाकाय देणें आसा म्हणलें हांवें 2-3 सेरीको केल्ल्यो पूण आतां हांवें सोडलां अवकाश मेळटा म्हणून आतां तिचें काम गेलां हांगा आयल्या पळय आतां सेरीको करूंक जायना तिका करूंकच करना वेळ पावना म्हणून देखून सेरके करूंक खाली वेळ आमकां जायचे जाल्यार ते आमी मेळ्ळो इल्लोसो वेळार प्रयत्न करचे आमकां तितलोच वेळ जाय चड वेळ जाय देव तो आमकां चड वेळ येना आनी आमी अवकाशी वापरना तशेंच आमचे सोदूडूय म्हाका म्हजो शेर भरल्या उपरांत हांव गोंयांताक कुमो करतां ह्या दुबळ्यांक कुमो करतां म्हळ्यार तो शेर भरचो येना आनी आमकां शेर भरता आमचो शेर व्हडलो जावन येता त्या शेरान कितलें घाल्यार पट्टू शेर जाता आमकां दिवंक जायना देखून इल्लेशें आसतना तें देवा दिल्यार दुबळ्यान दिवचें गरजेवंतान दिवचें गरजेवंतान दिल्यार भोव वाजपी जावन आसा हें सोमी आयच्या वांजेलांत सांगता देवाचें उतार आयकुया लुकाच्या वांजेलांत 16 अध्याय 10 श्लोक. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतींनी आनी तिसो तो व्हड संगतींनी आनी तिसो. देवाचे उतार आमी आयकले वय देखून देव सांगता ल्हान संगतीन तूं आतां देवाचे उतार आयकला आमी जेजू सांगता ल्हान संगतीन तूं विश्वासी रावल्यार ल्हान संगती आतां इल्लोसो वेळ तांचो इल्लो वेळ देवाक इल्लोसो वेळ गरजेवंतांक दिलोय जाल्यार देव तो इल्लोसो आलो वेळ सडयता व्हड करता तुका दोशी दिता तुका आतां ल्हान अवकाश मेळटात हेरांक बरें करूं कुमो करूं ल्हान अवकाश मेळटात मागणें करूं ते तुवें वापरलें जाल्यार हेरांक बरें केलें जाल्यार हेरांक बरें करचें तुका तांक देव सडयता अवकाश सडयता हें जेजू सांगता ल्हान विशय ल्हान अवकाश मेळटाना ल्हान म्हजे कडेन इनकम आसतना ल्हान इनकम आसतना एक इल्लेशें आहा जाल्यार तांक तुवें कोणठो दिल्यार देव काय करता आमचें इनकम वाडयता म्हूण तो सांगता ल्हान संगतींनी
आमकां आमी 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 प्रामाणीक जाल्यार आमकां चड व्हडल्यो संगती जेजू दिता म्हणटा. प्रत्येक तो खरी संगत तो चड संगत दिता म्हणटा जेजू व्हड संगती म्हूण सांगल्यार ल्हान संगती भुरग्यांक शिकोवनचें हांवें सांगचें लोकांक गूड मॉर्निंग म्हणून कोणी घरा येयल्या गूड मॉर्निंग म्हणून व्हडांक गूड मॉर्निंग म्हणून हाय म्हणून आवर यू म्हणून तशें ल्हान भुरग्यांक तें देखून बेसांव मागोवंक पाद्रा वयल्यान बेसांव मागोवंक थँक्यू म्हणूंक हें पुरो तुमी आमी शिकयलें जाल्यार भुरग्यांक आनी ती भुरगीं व्हड जातना तांचें मोल सडटा देखून हें आमी भुरग्यांक शिकयचें जाल्यार आमी भोव गरजेचें जावन आसा. दुसरें कार्य म्हूण सांगल्यार आमचे कडेन थोडे इन्फ्लुएंस आसता इन्फ्लुएंस खंय करूंक जाता पळय ते ल्हान ल्हान अवकाश मेळटा म्हणजे इन्फ्लुएंस आसले ते इन्फ्लुएंस आमी करयल्यार आमकां बारी बरें आनी एकलो गल्फान काम करता तो पयलें कशें व्हड कामार ल्हानशें कामार आहलो ताका कळ्ळें दर्यान ताचे कडेन बरो मानव आला म्हूण आरबी तो बरो मानव आला म्हणून देखून ताणें पळयलें ताचो शेजारी तांकां मस्त घर जाती दुबळी गाय आपूण ते भायर आनीकल्यान येयल्या वरवीं हांव हांगा येवन म्हजें घर बरें जालें ती मस्त कश्ट जातात पावसांत आनी घर आनी पावता मस्त कश्ट ताच्या एका पुताक ताणें वरयलें तर ताच्या मागीर ताच्या आनी एका भावाक वरयलें ताच्या मागीर आजत भावाक वरयलें मागीर शेजाऱ्याकल्याक वरयलें ताणें तशें व्हरून तो म्हणटा आतां 15-16 जाण ताणें भायर येयलां ताणें आपूण येयलां इंगड जाग्यांनी काम करतात पळया की हांव कशें ल्हान अवकाशांनी मेळोवन ताणें येलें भारी बरी मनशां तशें देखून आमी उडास चोरयां अशें आमी कुमो केलो जाल्यार म्हाका एक इश्ट आसा फातिमा म्हणून दुबायंत एक नर्सबाय आसा आनी विल्सन म्हणलो एक भाव आसा इंजिनियर आसा ती एकल्यांक व्हरतात एकल्या व्हरून जाल्यार तशें काम मेळ्ळ्या क्षणां आनी एकल्या आपोवन व्हरतात म्हळ्यार तांकां व्हडलें घराणें आसा अवकाश देवान दिला बरें करया म्हणून मस्त जाणां तांणी येलां मस्त जाणां चेडवां आज बऱ्या वाट्याक पावल्यांत तांणी येयल्ल्या वरवीं कसलो सॅक्रिफायस करता की येचें 1 म्हयनो तांच्या घरा दवरचें ताचे भितर काम करून दिवचें आनी खंय शॅरिंगान रावतात पळय ते वचून पिजींत व्हरून तांकां भुरग्यांक व्हरून सोडचें बरें काम करून दिवचें खरी बरी मनशां देव मेळ्ळो अवकाश ती देवाच्या सेवेक हेरांच्या बऱ्याक वापरतात देव जावन तांचेर मानवता तशेंच देखून आमकां तो देवाचे उतार सांगता एक्लेसियास्टिकस म्हणल्या बुकांत 3:1 प्रवाचक म्हणल्या बुकांत 3:1 तातूंत म्हणटा देव आमकां ल्हानशें बौद्धीक दिता तातूंत ते आमी वाडयल्ल्या वेळार ते आमी दिल्ल्या वेळार आमचें निदान देव आमचें बौद्धीक वाडयता सडटा इन्क्रीजस म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 श्लोक 20 आनी 9 जेजू म्हणटा तुवें बरें केल्यार तुजें तालेंटां दोडची जाता तूं म्हणून आणकी तो आसल्यांक आणकी दितलो म्हूण सांगता जेजू आणकी म्हळ्यार अवकाश आसा म्हणून वळखून म्हाका अवकाश आसा म्हणून केल्ल्यांक बरें केल्ल्यांक देव आणकी चड दिता म्हूण सांगता देखून आमी उडास चोरया फेथफुलनेस इन लिटल थिंग्स प्रोड्यूस ऑल्सो फ्रुटफुलनेस इन लायफ फेथफुलनेस प्रोड्यूसर्स फ्रुटफुलनेस फळांनी आमचे बऱ्या करण्यांनी बऱ्या फळांनी समृद्धीनी आमची जिणी भरता फ्रुटफूल जाता आमची जिणी फळादीक जाता जिणी नातल्यार गोड्डू जाता मागीर दीस येता न्हू गोड्डू येता आमकां संतोश आमच्या जिणेन ना आनंद आमच्या जिणेन ना उल्हास आमच्या जिणेन ना आनी आमच्या एक एका तरेची उर्बा आमच्या जिणेन ना खंत बेजाराय बरोवन येता जिणीन गोड्डू जाता देखून फ्रुटफुलनेस हेजें जाल्यार फेथफुलनेस इन लिटल थिंग्स जायचे ल्हान संगतीन म्हाका देवान दिला आनी एक कोण हांव दिता म्हणून तशें करूंक आमकां देव कृपा दिवं न्ही म्हूण आज प्रत्येक तरेन मागया आमेन.